सुपर मोमान जाणे नाव केले ते सेसिलबाई, जनरल सेक्रेटरी आणि चाष्टीचो जबरदस्त आवाज जर्सन गोम्स हांव मागता तुवें वेदिरेचो. सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट आणि सध्याचो झेडपी मेंबर, एसटी लीडर, या मातयेचो पूत डॉमिनिक गांवकार. हांव डॉमिनिका कडेन मागता की ताणें वेदिरेचो. वुमन विंगाची प्रेसिडेंट बाय पॅट्रिशिया बाय, ताजे कडेन मागता की ताणें आमी आपल्या सन्मानान वेदिरेवचे. आम आदमी पक्षा वतीन जो आमचो एकमेव झेडपी मेंबर आसा, बाणावलेची आमची आम आदमीची शक्त हेझल फर्नांडीस, ताजे कडेन मागता. आंगान बारीक पूण ताची शक्ती आसा अफाट, तो हेझल तुमच्या मुखार येता. ताच्या मुखार हांव आपयता सर जेम्स फर्नांडीस, जॉयंट सेक्रेटरी कुर्चोरीम, ताणें वेदिरेवचो. राहुल बाब पेरेरा, रॉक फर्नांडीस, कुंकळेच्यान जाणें जबरदस्त असो आवाज केला आणि ते सीट आपल्याक बूक करून दवरला, तो प्रशांत बाब नायक. मुखावले सुवातेर इंजिनियर क्रूज सिल्वा, प्रियो मतदारसंघांतल्यान नोनू नायक, गाब्रियल फर्नांडीस, डॉक्टर मारियन कुतिनो, अनिल गावकर एसटी लीडर, अभिजित डेप्युटी सरपंच नेतुल्ले सांगेचो डेप्युटी सरपंच, ॲडव्होकेट अनुप कुडतरकर पंच लोलये पंचायत, लिंकन वाज मडगांवच्यान बाय गौरीशा गांवकर, व्हाइस प्रेसिडेंट महिला विंग, आणि दिल्लीच्यान मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश गुप्ता जी, दिल्ली के एमएलए, कृपया मंच पर आ जाए. आणि जाणे गोंया खातीर आणि गोंयच्या मातये खातीर, गोंयच्या दायजा खातीर आमचे फेस्ताच्या दिसांनी 5 दीस उपास केलो, तो आमचो गोंयचो सुपूत. हांव मागता अमित पालयेकर ॲडव्होकेट, ताणें सन्मानार वेदिरेवचो. अमित पालयेकर. ह्या भुंयपुताक फावता उबे रावन ताळयांची सलामी, कारण गोंय सरकारान, भाजप सरकारान जेन्ना आमचे गोंय पावणेर काडले, जेन्ना इलिगल जाग्यार, आमचे चर्चीच्या जाग्यार जेन्ना इलिगल जेन्ना बांदकाम जाले ते मोडचे म्हणून आदवोगाद अमित पालयेकर हाणें 5 दीस उपास केलो. उपास करून वगी रावले ना, तो तयार जाला आदवोगासीन कायद्याची सगळी झगडपाक. अमित बाब पालयेकर, सन्मानान तुवें तुजो जागो घेवचो. आमकां गोंयकारांक पर्याय कित्याक जाय पडलो? आमचे गोंय मुक्तीची 60 वर्सां मनयता. आमच्या कितल्याशेच स्वातंत्र्य झुजारांनी 60 वर्सां आदीं आपले जिवाचे बलिदान करून आमकां मुक्ती मेळयली. आशा आशिल्ली पोर्तुगीजांक धांवडेंतल्यान आमकां स्वातंत्र्य मेळटलें, आमकां अच्छे दिन येतले. पूण अच्छे दिन आयले ना. आमकां अच्छे दिन येवपाक खूब वाट पळोवची पडली. मदीं अच्छे दिन येतले म्हणून सांगून मतां घेवन सरकारा सत्तेर आयली. 40 वर्सां काँग्रेसीन सत्ता भोगली, पूण परिस्थिती गोंयकारांची जी पोर्तुगीज तेंपार आशिल्ली तीच उरली. ताज्या उपरांत ही 10 वर्सां
भारतीय जनता पार्टी मनोहर पर्रीकर त्या उपरांत आता प्रमोद सावंताचे सरकार आम्ही पळयता. दर दिसा आमची म्हारगाय वाडटा. गॅस पावला 1000चेर, टमाट पावला 80चेर. कितली म्हारगाय गे सायबिणी, संवसार कसो करचो आमी म्हणून फुगड्यो आमी घालता. आयज तीच फुगडी आमकां सरकाराक सांगची पडटा. कितली म्हारगाय गे सायबिणी बीजेपीन घातली आमकां त्रासांनी. हेंकां जर सगळ्यांक कुशीक काडटलो जाल्यार आमकां पर्याय जाय. नाका आमकां काँग्रेस, नाका आमकां भारतीय जनता पार्टी, नाका आमकां खंयचीच पार्टी, पूण जाय ती पार्टी जाणे गोंयभर, जाणे देशभर दिल्ली एका वेगळ्या मॉडलाचेर व्हेल्या. ती जाय आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवालाची पार्टी. आणि त्या खातीर आमी आयज इतिहासीक मिटींगेक हांगासर आमी जमल्या. आमी सुरवात करुया फातोड्डेच्यान. संदेश मागीर उलयतलो, पूण जेसन बाब गोब्स जो गोंयकारांचो बुलंद आवाज, हांव जेसन बाबा कडेन मागता की आमच्या सगळ्या समेस्तांक तुवें येवकार दिवचो, स्वागत करचें आनी तुजी 2 उतरां हांगासर सांगची. सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो नमस्कार. आणि हे सांजेच्या वेळार तुम्ही सगळे हांगासर एकठांय जाल्या म्हूण आम आदमी पार्टीच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक काल सांगतान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या हांगा माचेर आशिल्ले सगळ्या मानेस्तांक नमस्कार. पयलो सद्याक तुम्ही सगळ्यांनी एकामेकाक ताळयो मारच्यो, कारण एक रुपया दिनासतना आयज तुम्ही हांगासर हाजीर जाले म्हूण. गोंयांत खंयची पॉलिटिकल सभा पयशे दिल्या बगर जायना, लोक जायना, पूण आयज तुम्ही हे पार्टीचो मोग आहा आनी तुम्ही खंय तरी एक बदल चलता, परिवर्तन चलता म्हूण तुम्ही हांगासर हाजीर जाल्ले म्हूण आनीक फावट तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां गोंयकारांक काणयो आवडटा आनी अशी एक काणी सांगूंक सोदता. 2 जाण शेजारी आसले, एक बोस्त्यांव आनी एक कोयसांव. बोस्त्यांवाच्यान एक पोपाय रोयली धाकटीशी. सुमराची जाता ती बँड जात म्हूण कोयसांव आबूज जालो. शेजारी तो एकमेकाक कोण नासलो तांकां, पूण ताणें जोंदलांतल्यान चोयली आनी काळ्यांनी आपल्या घरच्यांक धाडले. पयलो एक ल्हान भुरगो गेलो, ताणें मातशें पोपायक बोटी लायली आनी थोडे दीस जात म्हळ्यार पोपाय सुमराची जाली आनी बँड जाता पोपाय. कोयसांवान काडले आनी 2 जाणांक धाडले, वच रे मातशें पोपाय पडटा मरे बोस्त्यांची, मातशें पोपाय सांबाळ रे म्हूण. पोपाय एक 3-4 म्हयन्यान सुमराची जाली, बरी व्हडली जाली. सुमराच्यो पोपाय येयल्यो. बोस्त्यांवान एक दीस सकाळी तोंड दिता आसतना चोयली, अरे पोपाय पोटा. बोवाळ जाला. कोयसांचे सगळे घरांतले धांवले पोपाय धरपाक आनी 5 जाण आवले. तेका जायना जाल्यार दुर्गावयल्यान उडी मारपाक. तेम कितें केलें, दांड हे फोटेत दिले पोपाय सांबाळपाक. ही जावन कोयसांव जावन आसा काँग्रेस आनी बोस्त्यांव जावन आसा बीजेपी. हे दोगोय मेळून मेळलेली पार्टी भ्रष्टाचारान आमकां गोंयकारांक फटयल्यात. तुमकां सांगूंक सोदता, कोविडा टायमार आमकां गोंयकारांक कितकोन तेणे त्रास केल्या ते. बाणकुली आमचें गोंय 3,500 लोक मेले. कित्याक मेले? फावो त्या टायमार दोतोर मेळोंक ना, फावो त्या टायमार वखदां मेळोंक ना, फावो त्या टायमार तांकां ऑक्सिजन मेळोंक ना. लोक हांगासर मरतालो, लोकांक त्रास जाताले जेवणाक खाणाक, पूण सरकार फकत भ्रष्टाचाराचें कमिशन खंयच्यान खावपाचें तें चोयतालो. हांव एक तारवटी, हांव जाणा तारवड्याचे कोस्ट कितले ते, पूण आमचे तारवटी भायर काम करून हांगा गोंयांत पयशे धाडटा, त्या पयशांचेर आमची मार्केट चलता सगळी. पूण जेन्ना आमचे तारवटी ते गोंय येवपाक सोदताले तेन्ना 2,500 दिसाक एक तारवड्या हाटल्यान कंपनीक लागीं गेले पयशे आनी असो तेमी भ्रष्टाचारान पयशे गेले आमचेच गोंयकारांक परतून गोंय हाडपाक. आयज तुमी चोयला आसतले, कोण हिंगा रिजायन जाता ते ओदान वयता, एका जॉइन जाता तेका जॉइन जाता, असो बोवाळ जायतो चलता. कितें जाला, सगळ्यांचे अफेअर चलना. बीजेपी लागीं सगळ्यांनी हनीमून केला. आमचे कितें कोताय, जायतो लोक
डिलिव्हरी दिवपाक अमेरिका वयता अमेरिकन पासपोर्ट मेळटो काय म्हणून आयज सगळे बीजेपीन हानिमून करता डिलिव्हरी दिवंक टीएमसीत वयताय वचनाय तरी आयज तुम्ही चिंतपाक जाय खंय तरी एक बदल हाडपाक आयज आमचे लागीं व्हडले लिडर ना मोठे पयशाकार ना पण हे साधारण तुमचे भाशेन हांगासर बसल्या ते चोय साधारण तुमचे भाशेन मनीस हुंय पॉलिटिकल फिल्डांत चडशे नासलेले तर एक चान्स दिवपाक जाय आम आदमीक ह्या तुमच्या लागीं मागता आयज एक गोंयकाराक साधारण 4 गोष्टी गरजेच्यो त्यो म्हणल्यार हेल्थ एड्युकेशन फॉर द चिल्ड्रन लायट उदक जेन्ना मनीस 60 जाता तो रिटायर जाता आणि जे त्याने ते जोडला ते 60 जातलो तो मोडपाक लागता त्याच्या बोडसान कांय येना आणि ऍट द सेम टाइम 60 जाता तेन्ना ताका खूब दुयेंसां जाता जावं कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर अशें आनी कितलेच आसता आणि ताका जायतीं टेस्टां लागता जर तर सरकारान सगळ्या गांवांनी तरी हेल्थ सेंटर घातले 24 वरां दोतोर दिलो जाल्यार हो फायदो कोणाक जातलो दर एका गोंयकाराक आदीं दोतोर रातचे येताले ते आज दोतोर ना तर आमकां गरज आसा एक परिवर्तन हाडपाक एक चेंज हाडपाक आणि तेका लागून आम आदमी गरजेची कित्याक आम आदमीन करून दाखयला दिल्लीन मोला क्लिनीक आणि तोच कॉन्सेप्ट आमी गांवांनी हेल्थ सेंटर घालूंक सोदता विथ 24 hours डॉक्टर एज अ मायनॉरिटी विंग लिडर म्हूण म्हाका सांगूंक सोदता तुम्ही फाटीं आयकलां आसतले दिल्लीन बोवाळाचो बोवाळ जालो चर्चीचे वयर थोडे स्पेशल तिकेट काडून दिल्लीन गेले हो पॉलिटिकल आवाज करपाक आपण खंय तरी हारता खंय सांडल्या म्हणले आणि चर्चिल आपले दुयेक घेवन स्पेशल दिल्ली गेलो चर्च आम आदमीन म्हणल्या म्हूण काल तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स चोयलां आसतलें थोड्यांनी खबर ना आसतली असो एक बोर्ड घातलो आम आदमीन चर्च मोडल्या म्हूण आमकां सकयल ओडपाक क्रिस्तांवां मदें हांव एक क्रिस्तांव आणि दूख भोगता हेच लिडर जे कोण आपण क्रिस्तांव म्हणटा तेच जितले फावटी तो प्रेस कॉन्फरन्स घेता चर्चिल बोडसांतल्यान एक रेगिस्त काडटा जावं सायबिणीचो जावं सांतांचो भोगतांचो कॉपीरायट सांपणाक लागीन आहा म्हणटा तो पूण देव सगळ्यांचो तेका लागून हांव मागता आमी दिल्लीत वचोन चोयला ती चर्च पोत्तून बांदल्या टेम्पररी शेड आहलो ते मोडलेले पोत्तून बांदला तुम्ही लोकांक सांगोंक जाय वचोन जे हे पळय चर्चिल आनी काँग्रेसाचे सांगोंक भोंवता चर्च मोडल्या ती बांदल्या म्हूण ती आपान मोडूंक ना आम आदमी पार्टीन मोडूंक ना पूण आम आदमीन वयल्यान तांकां जाल्यार आदार केला ही बांदपाक तर मागता सगळ्यांताय जे कोण क्रिस्तांव आसा चडशे उलोया तुमच्या शेजाऱ्यां लागीं सोयऱ्यां लागीं सांगात सारखें आनी सोत केन्नाच लिपोवन वचना तर मागता सगळ्यांक आनीक फावट आमचे जायते जाण उलोवचे आसात हे फावटी एक बदल हाडुया आनी ती बदल म्हणल्यार आम आदमी पार्टी इट्स अ सोल्युशन फॉर गोवा इज आम आदमी पार्टी तर मागता आमची निशाणी कितें झाडू सारखे आमी सार म्हणटा पळय बायलेन मुजे मारली तर आमी हे पाटी सगळ्यांक मारया सान आनी साफ करूया देव बरें करूं देव बरें करूं जर्सन बाब जेन्ना सावन आम आदमी पार्टीन हांगासर पावल दवरला जे लोक एकीकडे आशिल्ले तांकां फोडपाचो व्यवस्थीत प्रयत्न करता जर्सन बाबा सांगले चर्चेचो विषय काढलो जेन्ना अरविंद केजरीवाल हांगासर गोंयांत येवपाचो आशिल्लो त्याच वेळार तो विषय काडप आनी लोकां मदीं फूट घालप पूण हांकां खबर ना आमी हिंदू क्रिस्तांव आमी बरोबर गणपती पुजता आमी बरोबर नाताळां करता हेंच्या कोट्टुलांना आमकां तोडपाचो आमी जर एक असले जाल्यारूच आमी जिखतले आनी आमी एक ना जाल्यार हेंच्या सारखे नालायक जिखतले त्या खातीर तुमी आनी आमी क्रिस्तांव आनी हिंदू एक रावल्यार हेंची फुटतली इतलें नक्की
फुडले सुवातेर हांव मागता फातोड्डेच्यान एक जबरदस्त आवाज, एक लांब रुंद आवाज हे मातयेंतल्यान सुरू जालो तो संदेश बाब तळेकराच्या रुपान. आता तुमच्या मुखार मागता संदेश बाब तुमकां संबोधित करपाक. कशी आसा? चड वेळ जालो, म्हाका दिसता न्हीद येवपाक लागली सगळ्यांक. मातशे जागे करया. स्लोगन्स सगळ्याच्यान चड उर्बा जर कोणाच्या आंगान कितें हाडपाक शकता जाल्यार ते आसा स्लोगन्स. आनी जेन्ना तो स्लोगन आपल्या देशा बद्दल आसता तेन्ना सगळ्याच्या काळजांतल्यान तो उजो भायर सरता. एक स्लोगन करूया. आवाज ना. बोलो भारत माता की. हो आवाज जावन आसा आम आदमीचो आणि म्हणूनच तो तितलो जबरदस्त आसपाक जाय. जर आवाज जबरदस्त ना जाल्यार जे बेड्डे लोक आसा, कुट्टे लोक आसा, जांकां काळीज ना, ते लोक जे सत्तेर बशिल्ले आसा तांकां कळचे ना. म्हणून आवाज म्हाका आनी मातसो मोठो जाय. बोलो भारत माता की. हाज्यानी आवाज चड येवपाक शकता हाची खात्री आसा म्हाका, कॉन्फिडन्स आसा. येवपाक शकता काय ना? बोलो भारत माता की. स्टेजीर बशिल्ले म्हाजे पार्टीतले सगळे मोगाचे सहकारी, म्हजे वांगडी, म्हज्या बरोबर रात दीस काम केलेले म्हजे भाव भयणो आनी म्हज्या गोंयकार भावांनो आनी भयणांनो, हांव आज जेन्ना हांगा उलोवपाक उबो रावला तेन्ना सगळ्यांत पयलीं हांव एक गोंयकार म्हणून उलोवपाक उबो रावला. हांवें सदांच सांगता की हांव पयलीं गोंयकार. म्हाका म्हजें गोंय पयलीं लागता. म्हज्या आयुश्याची 45 वर्सां जालीं. ल्हानपणांतल्यान जेन्ना हांवें गोंय पळयलें आनी आज जे हांव गोंय पळयता तातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा. गेली 10 वर्सां 15 वर्सां जालीं म्हज्या गोंयचेर अत्याचार जायत आसा. म्हज्या गोंयची जमीन काबार जायत आसा. म्हजो गोंयकार भाव त्रास काडीत आसा. जितली सरकारां हे बीजेपीचे सरकार 9.5 वर्सां जालीं आसा आनी तांकां हातभार लावपी सरकारान रावपी काँग्रेस, गो फॉरवर्ड, एमजीपी ह्या सगळ्या पार्टींनी गोंयकारांचेर आनी गोंयचेर जो अत्याचार केला ताचे उत्तर दिवपाचो टायम आज आयिल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता म्हणूनच आमचे गोंयकार भाव ह्या इतल्या व्हडा संख्येन आज हांगा उबे आसात. एका सायडीन एक प्रस्थापीत पार्ट्यो, जावं ती बीजेपी, जावं ती काँग्रेस, जावं ती एमजीपी, जावं ती गोवा फॉरवर्ड, ज्यांनी इतली वर्सां गोंयकारांचेर अत्याचार केलो, गोंयचे राज्य केले, अमाप पयसो करप्शन करून भरपूर पयसो जोडून दवरिल्लो आसा. आनी एका सायडीन एक पार्टी, ज्या पार्टीचे गव्हर्मेंट गेली 7 वर्सां दिल्लीन आसा. एक निवळ गव्हर्मेंट, एक गव्हर्मेंट जगातलो पहिलो पॉलिटिशियन आशिल्लो तो आनी म्हाका गर्व जाता म्हज्या पार्टीचो लीडर तो. हे
हांवें जेन्ना दिल्लीकारांक सांगलें तेन्ना दिल्लीकारांनी सर्टिफिकेट दिली. दिल्लीकारांनी 70 62 सीट्स दिली. कित्या खातीर दिली? जी दिली ती कामा खातीर दिली. ज्या सरकारान काम केलें, प्रत्येक गरीबाच्या घरांतलो खर्च कमी जालो. दिल्ली वाल्याचो प्रत्येक घरांतलो खर्च कमी जालो आनी त्या कामाक तो वोट आशिल्लो. तर अशा पार्टीचे लोक आज तुमच्या मुखार आसा. मानतात आमी नवीन आसा, मानतात आमकां गव्हर्नन्साचो एक्सपिरियन्स ना, पण आमी आमच्या कामांनी धंद्यांनी सक्सेसफुल लोक आसात. आज आमच्या मदीं जे लोक आसा, दोतोर आसा, advocate आसा, CA आसा, इंजिनियर आसात, ह्या लोकांनी आपापल्या प्रोफेशनांनी एक ठसो उमटयल्लो आसा, एक मार्क दवरलेलो आसा. आपल्या प्रोफेशनांनी सक्सेसफुल लोक आसा. आनी म्हाका दिसता हे निवड लोक गोंयचे गव्हर्नमेंट खूब बरे भशेन सांबाळपाक शकतले. एक करप्शन फ्री गव्हर्नमेंट दिवपाक शकतले. हांवें सुरवातीक जशें सांगलां, हांव एक गोंयकार. गेली 15 वर्सां जे हांवें म्हज्या गोंयचेर अत्याचार पळयलो तो म्हाका तुमच्या मुखार नमूद करपाचो आसा, तुमच्या मुखार मांडपाचो आसा. म्हज्या गोंयच्यो 6 न्हंयो आज आमच्या गोंयाच्या हातीन ना, सेंट्रलाच्या हातीन दिल्यो. म्हज्या गोंयचो 150 किलोमीटर कोस्टल लायन जी आसा ती सेंट्रलाच्या हातीन दिली. हायवे कन्स्ट्रक्शनाच्या नांवार म्हज्या गोंयच्यो कितल्योश्योच शेत जमिनी पुरयल्यो गेल्यो. कोल हाडपा खातीर डबल ट्रॅकिंग करपाक जाय म्हणून म्हज्या कितलेशे गोंयकार भावांच्यो जमनी सांगनासतना एक्वायर जाल्यो. म्हज्या गोंयच्या मोले हांगा कितलींशीं झाडां कापून डिस्ट्रक्शन केलें गेलें. आयज जॉबा खातीर प्रत्येक मनशाक, हें हांव सांगना, आज गव्हर्नमेंटाचो मिनिस्टर, गव्हर्नमेंटाचो एक भाग आशिल्लो आमदार सांगता प्रत्येक जॉबाक आज पयसो दिवचो पडटा. गोंयकाराची परिस्थिती अशी जाला, घर चलोवपाक जायना. गव्हर्नमेंट ऑफिसान गेल्यार करप्शन केल्या शिवाय काम जायना, पयसो दिल्या शिवाय काम जायना. ही जी परिस्थिती आसा ती बदलतली जाल्यार आमच्या कडेन एकूच उपाय आसा, ते म्हणजे 40चे 40 न्यू फेसीस गव्हर्नमेंटान येवपाक जाय. आनी अशे न्यू फेसीस जाणे तुमकां दिला ती एक पार्टी आसा, ती म्हणजे आम आदमी पार्टी. तुमकां दिसता काय ना याच्यात चेंज जावपाक जाय? नाका? चेंज जावपाक जाय काय नाका? हांव म्हज्या गोंयांतल्या प्रत्येक भावा भयणीक सांगपाक सोदता, आमी सदांच घरान बसून उलयतात की चेंज जावपाक जाय, चेंज जावपाक जाय, चेंज जावपाक जाय. करतलो कोण? तुमकां दिसता जे 40 लोक आसा, जे नालायक लोक, जांणी गोंयचे सत्यानाश केलो, गोंयचे निसंटन केलें, ते गोंयकार, आमकां गोंयकार म्हणपाक सुद्दां तांकां लज दिसता. पूण ते लोक चेंज हाडपाक शकतात. हो चेंज जर जातलो जाल्यार 40 नवीन फ्रेश फेस दिवपाक जाय आनी आम आदमी पार्टीन ते तुमच्या मुखार दिल्ले आसात. आज एक विनंती आसा तुमच्या कडेन, कितलेशे चान्सेस, कितलेशे ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्ही सगळ्या पार्टींक दिल्यो. बीजेपीक दिले, काँग्रेसीक दिले, गोवा फॉरवर्डाक दिले, पण आज तुमच्या मुखार आमी सांगपाक मुखार आयला. आज गोंयांक लीड करपा खातीर जो आमच्या बरोबर तयार आसा तो आमचो एडवोकेट भाव अमित पालेकर तुमच्या मुखार बशिल्लो आसा. आनी हो आमकां सगळ्यांक घेवन गोंय मुखार व्हरपाच्या कापस्ताद ताच्या आंगान आसा. गोंया खातीर झगडपाची कापस्ताद आसा, गोंयकारां खातीर झगडपाची कापस्ताद आसा. आनी ही टीम तो घेवन मुखार वतलो. म्हणूनच आज तो तुमच्या सगळ्या मदीं आसा. मागता सगळ्या कडेन ताळयो मारून ताचें स्वागत करचें. चड वेळ घेनासतना शेवटाक एकच सांगपाक पळयता, सगळ्यांक चान्सेस दिले, सगळ्यांक अक्षरशः सगळ्यांक चान्सेस दिले. एकूच चान्स अमित पालेकराक, ताच्या एंटायर टिमीक आनी गोंयच्या आम आदमी पार्टीक दियात. तुमकां परत केन्नाच पश्चाताप करपाची पाळी येवची ना.
जर फुडली 5 वर्सां जर जेन्ना सरकार आम आदमी पार्टी दितले हे गोंयचे नाव भारताच्या मळार सगळ्यात पयलीं आसतले हाच्या बद्दल आमकां कांयच दुबाव ना. देव बरें करूं. थँक्यू. संदेश बाबान काळजांतल्यान उलो मारला, नवे चेहरे हाडा. कारण कित्याक बाबूश मानसरेन सांगला एक सर्व्हिस 20 ते 25 लाखांक विकतात. हे चेहरे आमकां परते 40 हाडपाचे आसा का नवे चेहरे हाडपाचे आसा ते तुमकां आनी आमकां ठरोवपाचे आसा. आमचे कडेन येतले इलेक्शनाचे 2 दीस पयलीं पयशे घेवन येतले. उपकार करून पयशे घेयात. जे पयशे वाटपाक घेतले ते त्यांच्या बापायचे पयशे न्ही, ते तुमच्या आमच्या कष्टाचे घेयात आणि मनाक विचारात आम्ही मतां कोणाक मारतली ती आणि ते मन सांगता पळय तेका मत मारात. हा मुखावयले सुवातेर जाणें आमच्या गोंयाक भारतभर नामना दिली. खरें म्हटल्यार बायलेचे करियर लग्न जाल्या उपरांत सोंपता म्हणटा, पूण ताणें लग्ना उपरांत भुरगे जाल्या उपरांत करियर सुरवात केली आणि गोंयाक डान्साच्या मळार भारतान आमची गोंयाची नामना पावयली. आणि रस्त्यार भोवून सरकाराक शक्य जायना ते स्पीड ब्रेकर रंगयले. आता माची रंगोवपाक आणि डान्सान खुलोवपाक तुमच्या मुखार येता बाय ससील. Good evening, Naveli. Good evening, Goa. गुड इव्हनिंग. राम अशें म्हाका हायट दिता राम. धाकटें हांव पूण लावड. आयज म्हाका खुशी भोगता. थँक्यू म्हणटा पळय आमचे प्रतिमाक. कित्याक सदांच ते म्हणटाले सेसील तूं केन्ना नावेली येता केन्ना नावेली येता. प्रतिमा पावले सपोर्ट दिवपाक तुका. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आमी सदांच एक बरो गव्हर्मेंट जाय. सगळो गव्हर्मेंट प्रॉमिस करता, पूण आयज हांव तुमकां विचारपाक जाय, तुमी सगळ्यांनी अच्छे दिन पळयला? आवय आवाजच ना. पयशे आमचे सगळे खाल्ले, सरकारान फटोयले, उगी आमी रावले ती चुकरे. पयशे आमचे सगळे खाल्ले, उगी आमी रावले, सरकारान फटोयले. बाबा आवाज करात, आवाज करात सगळे जाण म्हणत. पयशे सगळे आमचे खाल्ले, सरकारान फटोयले, उगी आमी रावले ती चुकरे. व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक जेन्ना आमी भायर सरता एक आवाज करपाक जाय. आता आम्ही लीडर कशे जाले. एक काणी धाकटीशी काणी तुमकां सांगता. जेन्ना हांव स्कुलान आशिल्ले आमचे 4 फ्रेंड आशिल्ले. हांव गर्ल्स स्कुलान शिकला. 4 गर्ल्स. 7th स्टँडर्ड सावन आमी नाचपाक हुशार, आमी स्पोर्ट्साक हुशार, सिंगिंगाक हुशार, आमी एक्टिंगाक हुशार. आणि जेन्ना आमी 8th स्टँडर्ड 9th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड पावले आमी, तेन्ना जे आमचे धाकटे ज्युनियर्स आसा न्हू, 3rd स्टँडर्ड 4th स्टँडर्ड 5th स्टँडर्ड जे भुरगे आसा ते आमकां लिडर कशे पळोवंक लागले. आणि जेन्ना नॉमिनेशन येले लिडर जावपाक, येल्लो हाऊस लिडर भुरग्यांनी म्हाका जिखून हाडले स्कुलान. तेन्ना पयशे दिवन या ब्रायब दिवन काय जावंक ना. आता कितें चल्ला. तेन्ना आमी भुरगीं आसतना आमकां एक बरो लिडर जाय जो शिकपी लिडर आहा, बरो स्पोर्ट्सान आसा, बरे एक्टिविटीजान एवरी एक्टिविटीन पार्ट घेता, तसलो आमकां लिडर जाय. भुरग्यांनी पळोवन लिडर काडटा. पूण जेन्ना आमी सिनियर लोक जाता 18 years and above, आणि आमकां जेन्ना वोट मारपाक जाय
तेन्ना लोक कितें जाता बाबा आमकां कितले पयशे मेळटले. कोण पळयना बाबा कोण सोशल वर्कर हा, कोण एक्टिविजम करता, कोण बरेशे काम केला, तो कोण आमकां फुडें बरोसो लिडर आमकां उबारून व्हरूंक जाता तसलो कोण निवडून हाडना. कित्याक आमी वायट लोक? आमी पयशेकार न्हू, पूण बरें काम करपाक. आतां हांव तालिगांवचे, तुमी जाणा आमचे एमएलए कोण? ना रे बाबा, पायल तेजी, जेनिफर मॉन्सरात, तिका कोण ओळखना, बाबूशूच सगळ्यांक जाणा. असली आमची फॅमिली राज, हजबंड वायफ पूत सगळे इलेक्शन येयल्यार बाबा आनी कोण ना. आमी आतां चिंतपाक जाय, आमचे गोंय सांबाळपाक जाय जाल्यार एक बरो नितळ आनी एक हार्ड वर्किंग कॅन्डिडेट जे कॉन्स्टिट्युन्सीन बरें काम केला नाजाल्यार गोंयभर आवाज केला तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक, लोकांनी एक चान्स दिवपाक जाय. दितली तुमी? आनी कोणाच्या हातीन हाते? आमचे हातीन हाते बरें करपाक नाजाल्यार वायट करपाक. आमी पळयले 2017 सगळे जाण आमी 40 कॅन्डिडेट आशिल्ले आम आदमी पार्टीचे. कोणान आमकां चान्स दिवंक ना, कोणान दिवंक ना चान्स. तेका लागून हे परिस्थिती आमी पळयता. सगळे म्हारगाय वाडला. पॅन्डेमिक टायमार कोणान पावंक ना पासून, पूण आम आदमी पार्टी प्रत्येक घरांनी पावल्या. रॅशन दिवपाक मेळ्ळें तुमकां? जेन्ना हॉस्पिटलान आमचे फॅमिलीज आशिल्ले, भायर आमचे व्हॉलंटियर्स, आम आदमी व्हॉलंटियर्स आशिल्ले जेवण दिवपाक, तुमकां मेळ्ळें? म्हाका मेळ्ळें. कित्याक म्हाजो पाय आनी माय पॅन्डेमिकाक लागून हॉस्पिटलान आशिल्ले. आय कुडंट गो होम. आय एम दी ओनली चायल्ड. पूण आज आम आदमी पार्टीक लागून आमकां जेवण मेळ्ळें. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक आमी आमचे सगळे फॅमिली सोडून आमी रस्त्यार जेन्ना सगळे जाण घरा आशिल्ले, आमी सगळे जाण भायर सरले बरेशे करपाक भियेन आसतना. तुमी पळयल्या आम आदमी पार्टीचे व्हॉलंटियर तुमच्या दारा कडेन येयलेले जाल्यार तुमी पळयले सगळे जाण. तेच आमकां जाय, एक बरो सरकार पावपी सरपाक इन द टाइम ऑफ नीड. आणि आयज हांव नावेली हा. यू हॅव अ व्हेरी स्ट्रॉंग पॉवरफुल वुमन. तू जाणा नाव कितें तेजें? आयकोंक येना. प्रतिमा कुटिनो. आय वॉन्ट ऑल द पीपल ऑफ नावेली एक चान्स दिवपाक जाय. नावेली एक करपाक फुडें सरल्या आणि लोकांचो कायदो हा एक चान्स दिवपाक प्रतिमाक. आणि आमी सगळे जाण आसा वांगडार एक बरेंसो सरकार करपाक. आणि तुमकां विनंती करता की आतां आमी एक बदल हाडिना जाल्यार आमचे गोंय पिड्यार जातले. सो एक चान्स, एक चान्स, एक चान्स. थँक यू व्हेरी मच. एक चान्स केजरीवालाक तो बनताही आहे. आमी जेन्ना व्हडल्या समुद्रान आसता, एका बोटीन आसता, त्या बोटीचो सर्वेसर्वा आसता तो कॅप्टन. जाणें बोट सांबाळ्या तोच आमची गोंयची बोट सांबाळटलो. जाणें चर्चिला सारक्याक ज्या जाग्यार धिरयो चलता त्या येदे व्हडल्या धिर्याच्या मनशाक आपूण ताकदीन उबो रावला. तो बाळावल्याचो वस्ताद हांव मागता, वेलजी बाप आता तुवें हांगासर येवन धिरयो मारच्यो. देव बरी
तुमकां सगल्यांक आज गोंयांत आमी सगळे गोंयकार परिवर्तन बदलाव चेंज हे करपाक मुखार आयल्यात. परिवर्तन बदलाव चेंज ही उतरां आज कित्याक गरजेची? गोंयांत सगळ्यो पार्ट्यांनी एकमुखा कडेन सेटिंग करून गोंय लुटलां. आज आम आदमी पार्टीचो आमी सगळे वांगडी मुखार येवन एक आम आदमी पार्टीचो गव्हर्नन्स मॉडेल हो तयार करून हाडला आनी तो म्हणल्यार बदलाव परिवर्तन. आनी परिवर्तन म्हणल्यार कितें? परिवर्तन म्हणल्यार लायटीची बिलां तुमची जी इलेक्ट्रिसिटीची बिलां तुमी फारीक करतात ते लायटीक कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी आमकां आज नायलकारांक तशेंच गोंयकारांक मेळना. ती लायट कंटिन्यूस मेळपाक आनी ती बिलां कमी जावपाक हो बदलाव जायो. लायटीच्या बिलांचेर आमकां परिवर्तन जाय की नाका? हे करपाक आमकां एक चान्स दियात. आमी लायटीची बिलां हाजेर आमी परिवर्तन करतले. प्रत्येक घरांत एक नोकरी, प्रत्येक घरांत तुमच्या भावाक, तुमचे भयणीक, तुमचे चलयेक, तुमच्या घरांतले प्रत्येक एक घरांत एक मनीस झडपी आसपाकूच जाय. असली आश्वासनां केन्ना खंयच्या सरकारान तुमकां दिल्यात? आमी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. आमचो सरकार घडोवन हाडलात. आमचो सरकार घडोवन येतोच प्रत्येक घरांत आमी एक नोकरी दितले. आमचे प्रत्येक आमदार तुमचे कडेन एकूच पयसो घेवचो ना. नावेलकारा कडेन, प्रत्येक गोंयकारा कडेन आमी एक पयसो घेवचे ना. फुंक्याची नोकरी सगळ्या गोंयकारांक दितले. आनी ही जावन आसा आश्वासन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवालाची गॅरंटी. आनी ही आश्वासन घेवन आमचो बाब अमित पालेकर आमकां मुखार घेवन तुमकां हो परिवर्तन दिवपाक मुखार आयला. जरी तरी आमी नोकरी तुमकां दिवपाक पावना जाल्यार आमचो सरकार तुमकां 3,000 रुपया दितलो. कित्याक? ही आमची काळजी, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रत्येक घरांत एक मनीस नोकरी करतलो आनी तो घराबो चलयतलो. आनी ते जरी तर जायना जाल्यार आमचो सरकार तुमकां 3,000 रुपये ते चेड्याक या ते चेडवाक, ते सुनयेक, ते बायलेक, ते दादल्याक 3,000 रुपये घरांत दितलो. आनी ही जावन आसा परिवर्तन. सो हे परिवर्तनेक तेंको दिवपाक आम आदमी पार्टीक हाडात. ही चेंज करया. कोविड येवन गेलो. कोविड म्हणल्यार एक देवा गेलें दुयेंस, एक पॅन्डेमीक सांगना आयले. पूण जरी तरी सरकारांनी कोविडा लागून प्रिपेअर जाल्लो जाल्यार प्रत्येक नायले लोकांक आज कोविडा टायमाक हेल्प जावपा जाय आशिल्लो. प्रत्येक गोंयकाराक एक सपोर्ट जावपा जाय आशिल्लो. पूण कोणेच तेंको दिवंक ना. आमचो सरकारान टॅक्सी ड्रायव्हरांक 5,000 दिले, रिक्षा ड्रायव्हरांक 5,000 दिले, कोविडाक सपोर्ट दिलो. आनी आज गोंयांत ते जायना ते पळोवन आमी एक गॅरंटी हाडल्या की हेज्या मुखार जावं कोविड जावं कसलेच दुयेंस जरी तरी आयले आनी टुरिझम बेल्ट, मायनिंग बेल्ट इफेक्ट जाले जाल्यार त्या बेल्टान इफेक्ट जावपी घराब्याक त्या मनशाक 5,000 रुपये गव्हर्नमेंट दितलो सपोर्ट करपाक. ही आश्वासनां आमी घेवन आयल्यात. हो जावन आसा परिवर्तन. हे परिवर्तनाक तेंको दिवपाक आज तुमी येवपाक जाय. बायलांक एम्पावरमेंट, प्रत्येक बायलेक एनकरेज करपाक. एक घरांत 5 बायलो आसात, त्या 5य बायलांक 1,000 रुपयाचो सपोर्ट. हो जावन आसा एम्पावरमेंट फॉर वुमेन. आनी हो आम आदमी पार्टीन घडोवन हाडला आनी आज आमी हे करून दाखयलो आसा. सो तेका लागून
हांव सांगता विनोदी करता आमकां एक चान्स दियात एक चान्स केजरीवाल मॉडेल एक चान्स आम आदमी पार्टीचो गोंयचो मॉडेल तुमचे मुखार एक्झिक्यूट करपाक आमकां चान्स दियात नायेलांक बाय प्रतिमा आमचे जे सगळ्याचे आवडीचे ताका हाडून असेंब्लीत व्हरून हो बदलाव करूया आणि हे जावन आसतले नावेलेचे परिवर्तन इतली वर्सां परिवर्तन करूंक ना हे दोगूय कुपार एक बाणालेचो आणि एक नावेलेचो हे दोगूय कुपारीक हे पार्टी घरात हाडुया आणि ताका बॅग पॅक करून पॉलिटिकल कॅरियर तांचो काबार करूया हे नावेलकारांक दाखोवपाक जाय सगळे गोंयांत बोवाड केलो की आम आदमी पार्टीन दिल्ली लिटल फ्लावर चर्च मोडली म्हणून बीजेपीच्या आमदारांनी व्हडलो एक स्पीच घेऊन प्रेस दिली की 15 क्रिस्तांव एमएलए पैसे काढून इगोज बांधतले म्हणून दिल्लीत खंय गेले ते एमएलए इगोज बांधपी आज अरविंद केजरीवालान आम आदमीन तो स्ट्रक्चर उबो केला टेम्पररी स्ट्रक्चर उबो करून तुम्ही आज पळयला ती इगोज रेडी जाल्या क्रिसमसाक ती 300 लोकांक मायज मिस जातले वो जावन आसा बदलाव वो जावन आसा परिवर्तन हे जावन आसा डेडिकेशन आमचे आणि खंय गेले ते एमएलए जे कोण फोटो काढून गोंयकारांक फोटोपाक भोंवताले ते आज ते एमएलए बाणालेचो जो चर्चिल आसा तेका आमी सांगता तुका कापोस्ताद आसा जाल्यार वच दिल्ली आता हांव तिकेट दिता तुका तुगेले घरा कडेन येवन तिकेट दिता तू घे तिकेट दिल्लीत वच आणि ते इगोर्जीन देवा कडेन बक्षणे माग कित्याक तुवें गोंयकारांक फटयल्यात आणि तू तरी आज दिल्ली वचून बक्षणे माग ना एखादें इलेक्शन तू आणि तुजी धू घरा बसतली आणि हे नावेलकार आणि बाणालकार दाखयतले हे जावन आसतले बाणालेचे आणि नायलेचे परिवर्तन सो भाव भयणानो एक चान्स केजरीवालाक दियात एक चान्स आम आदमी पार्टीक गोंयांत दियात एक चान्स आमचे बाय प्रतिमाक दियात हे सांगून देव बरो करूं म्हणटा थँक्यू तापस धिर्याकार कसो असतो ताजो मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे आमचो वेन्सी बाब अरविंद केजरीवालान खूप डिक्लेअर केल्यो सगळे फ्री मेळटले म्हणून आम्ही ताका विचारपाक सोदता प्रत्येक आमदाराक प्रत्येक मंत्र्याक जर सगळे फ्री मेळटा लायट फ्री मेळटा पेट्रोल फ्री मेळटा मागीर आमच्या सारख्या सामान्य मनशाक पेट्रोल फ्री मेळ्ळे जाल्यार कितें आमचेच पयशे आमकांच मेळटा आणि हे भोगलेलो एक मंत्री जो आयज आमच्या मदीं आसा माजी मंत्री महादेव बाब तो तुमकां संबोधीत करपाक येता शिरोडेचे आमचे कन्फर्म सीट म्हणजे महादेव तुमकां संबोधीत करपाक येता माचेर बशिल्ले सगळे मानेस्त आणि म्हज्या मोगाळ भावना भयणानो खूप वेळ जाल्लो आसा आणि अवघ्या 5 मिनटां भितर म्हजें भाशण हांव आवडते घेतलो वदळ हांव पळयतालो मिमिक्री कार्यक्रम चलतालो हांगा आणि तो कार्यक्रम चलता आसतना एक गजाल लक्षात आयली की मनोहर भिंगेन प्रतिमाचो जवळजवळ सगळो प्रचार सोंपयलो सगळो प्रचार केलो की प्रतिमा नावेलीच्या सगळ्या ह्या मतदारसंघातल्या घराघरान एक मनोहर भिंगीन आयज पावयले आनी गोंयान पावयले आनी ताका म्हाका दिसता प्रचार करपाची गरज ना आनी आजचे काकडे आरसो कितें हांगा जे सगळे बसल्या हे मुखारले सरकार जावन आसा हे स्टेजीर जे बसल्या पयलीं हे मुखारले सरकार जावन आसा आणि म्हणून परिवर्तनाच्या रूपान आज ही नावेलीतली सभा आसा आणि हे सभेक जो एक प्रचंड जनसमुदाय हांगा जमलेलो आसा त्या सगळ्याक हांव देव बरें कर म्हणटा की एक बरी गजाल बरे विचार तुम्ही हांगा आयकुपा आयिल्ले आसात म्हणून हे सरकार म्हणटा की गेली 5 वर्सां तेंचे विकासाचे आशिल्ली म्हणून तर आणि फुडली 5 वर्सां ते आनी कितें आशिल्लें अशें म्हणून डिक्लेअर करतात
हांव अशें म्हणून सोदतां की गेली 5 वर्सां जर विकासाची आशिल्ली पण मुखाल्ली 5 वर्सां जी आसात ती हे सरकार पिकासांवाची आसतली. पिकासांवाची आसा इतल्या खातीर की गोंयची तमाम जनता जी आसा, तमाम मतदार जे आसात ह्या सरकाराचेर रागार आसात, नाराज आसात आनी ताका अनेक कारणां आसात. पयलीं म्हणटा हांगसर सगळे तरणाटे जे आसात हे तरणाट्या भितर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट ह्या सरकारान वाडयल्लो आसा. हांव जाणा की ह्या सरकारान अनेक घोशणा केल्यो पूण त्यो पुराय करूं शकले ना. आज जो तळमळटा तरुण आनी म्हणून आमच्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवालजीने सांगला की जर तर आमच्या आम आदमी पार्टी सरकार जर आयले जायत जाल्यार आम्ही जे बेकार जे युवक आसात तांकां बेरोजगारी भत्तो दितलो म्हणून. आणि ताच्यातले एक नवीन जे गॅरंटी दिल्यात, खूप गॅरंटी दिल्यात आणि ह्यो सगळे गॅरंटी करपा येतात. अशें समजू नाकात की एक गॅरंटी दितले आनी वतले म्हणून. तुम्ही एक चान्स दियात केजरीवालाक, तुम्ही एक चान्स दियात हे आम आदमी पार्टीच्या गोंया सरकार हाडपाक एक चान्स दियात आनी पळयात जे कितें उतर केजरीवालजीने आमकां दिल्ले आसा ते उतर पुराय करपाक आमी कटिबद्ध आसात, आमी समर्थ आसात. आणि म्हणून आज म्हाका सांगून दिसता की पंजाबात निवडणूक चालू आसात आणि पंजाबा भितर आम आदमी पार्टीचे सरकार येवपाचे मार्गार आसा. गोंया भितर आयजचो वोट शेअर जो आसा हो 24% वयर गेल्लो आसा आणि 10% आमी वाडयतले आणि हे गोंया भितर आमी आम आदमी पार्टीचे सरकार हाडटले. म्हाका खात्री आसा की आमचे जे येवजणी ज्यो आसात ह्यो येवजणी आमी दवरल्यात. ते बजेट जे आसा ते 22,000 कोटी तुमचे आमचे सगळ्यांचे पैसे ह्या सरकाराच्या तिजोरीन भरले वयतात. त्या बजेटांतल्यान हे सगळे दिवपा येता पूण हेका करपाची दानत ना, हेंचे कडेन कुवत ना. आमी जेन्ना सांगले लायट फुकट आणि उदक फुकट म्हटले त्या वेळार ह्या सरकाराचे दोळे उक्ते जाले आणि त्यांनी 16 युनिट जे उदक जे आसा ते फ्री म्हणून सांगले. आम्ही सांगले की आम्ही वेलंकिनी लोकांक व्हरतले, शिर्डी व्हरतले, अजमेर शरीफ व्हरतले, आम्ही अयोध्ये व्हरतले हे सांगले. त्या वेळार ह्या सरकाराचे दोळे उक्ते जाले आणि त्यांनी खंय तरी हे सुरू करूया म्हणून एक किती बोगी धाडली. हे सरकाराक हे सगळे कांयच करपाचे ना आणि म्हणून हे सरकाराचे टाइम जो आसा आता सोंपलेलो आसा. 22 इलेक्शनाक त्यांनी कितले टुर्नामेंट खेळू, कितले आणि कितें गजाली करू पण लोक आता वोगी रावपाना. एक असो स्फोट मध्ये जावपा आसा 2022 की भितरल्यान अंडरकरंट जो आसा तो आम आदमी पार्टीच्या फावरात चालू आसा. आणि तुम्ही जे इतले लोक हांगा आयल्या तुमकां हांव हात जोडून विनंती करता की तुमच्या सैऱ्यादाऱ्या तुमच्या मित्राक सगळे सांगात की एक चान्स केजरीवालाक, एक चान्स केजरीवालाक. सगळ्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. हे महादेवाचे तांडव नृत्य मुखार जाणे गोंया खातीर एक वेगळी आशा दाखयल्या जाका गोंय एक नवो उभरतो लिडर म्हणून पळयता. जाच्या हातीन कायद्याचे शिक्षण आसा पूण जाणें उपोशण केलें आणि गोंयाक एक वेगळे नामना मेळोवन गोंयाच्या गोंयकाराच्या काळजान एक जागो केलो तो अमित पालेकर तुमच्या मुखार येता. अमित पालेकर. हांवें लास्ट टायम नावेलीन आयिल्लो तेन्ना एक नवें उतर म्हणिल्ले ते म्हणजे जेन्ना जेन्ना आम आदमी उठ्ठा तेन्ना गोंय जिखता. हो स्लोगन घेवन आमी आयज गोंय जिखतले आनी गोंय जिखयतले. माचयेर बशिल्ले मानेस्त जे हांगा आसा जशें महादेव बाबान म्हणला की हो तुमचो सरकार आसतलो. एक परफेक्ट ब्लेंड जो आमी म्हणटा तो हांगा आसा आनी गोंयभर आसा आनी गोंयांत तो तुमकां दिसतलो. जाणटे आनी तरणाटे नवे फेस, नवे रगत, एक नवे तरणाट्यांचो सरकार जांकां आदार आसतलो जाणट्यांचो. जाणटे म्हणजे जाण आशिल्ल्या लोकांचो. तो म्हणजे आम आदमी पार्टीचो सरकार आनी तो तुमचो सरकार आसतलो. आज आमी गोंयांत पळयला
भारतीय जनता पार्टीन 14.5 वर्सां राज्य केले, काँग्रेस पार्टीन अबाउट 26 वर्सां राज्य केले आणि एमजीपीन अबाउट 15 वर्सां राज्य केले. या 60 वर्सांन गोंयाक ह्या सरकारांनी कितेंच दिलें ना. आमचो जो सरकार जातलो तो देवळां मोडून, मस्जिदी मोडून आनी चर्ची मोडून जावचो ना. तेन्ना ही फटिंगपणां बंद जावपाक जाय. चर्चिल आलेमांव सारख्या मनशान दिल्ली वचून थंयचे व्हिडिओ काडून लोकां मदीं गैरसमज पसरयलो की आम आदमी पार्टीच्या सरकारान चर्च मोडली म्हणून. आज तो एका पार्टीक जॉईन जाता आनी जाला. ती पार्टी कितें ती तुमकां खबर आसा. आयज जेन्ना आर्च बिशप, दिल्लीच्या आर्च बिशपान आमकां जेन्ना ब्लेसिंग दिली, आमच्या लोकांक जेन्ना ब्लेसिंग दिली आनी एक उघड स्टेटमेंट काडलो की आम आदमी पार्टीन ती चर्च उबी करपाक आमकां हेल्प केलो, तेन्ना ही फटिंगपणां तुमकां दिसून येता. तुमच्या मुखार एक आयन लेडी आसा प्रतिमा कुटिनो, ती नावेलीच्यान, वेंजी आसा बेनावलीच्यान, अशे आमचे खुबशे आसा लिडर्स जे तुमच्या मुखार उबे जातले, तुमच्या मुखार येतले. तांकां तुमी निवडून दिवपाक जाय, कारण ही फटिंगपणां आतां तुमी चलपाक दिवपाक जायना. आज वेगवेगळे स्कॅम तुमकां बीजेपी सरकारान दिला. कोविड जेन्ना पिकार आशिल्लो तेन्ना फूल गोंय जेन्ना म्हणटाले लॉकडावन करा, गोंयच्यो बॉर्डरी बंद करा, त्या वेळार सरकार मायनीचे ट्रक धाडटाले वास्को. आमच्या एका मेन लिडराच्या घराचे लग्न आशिल्ले आयतारा म्हणून शेनवार पर्यंत गोंयान लॉकडावन जालो ना. हांव कोविड सर्व्हिस गोवा म्हणून एक आमचो ग्रुप आसा, त्या ग्रुपाचो लिडर आशिल्लो, पार्ट आशिल्लो. आनी आमचे व्हॉलंटियर्स आनी हांव स्वता आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान आसताले. तो सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक म्हणून जो उबो केल्लो पळय हेल्थ मिनिस्टरान, ती आयडिया आशिल्ली की तो सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक प्रायवेटायज करून वेगवेगळ्या लोकांक दिवप. सोडेक्सो म्हणून थंय स्कॅम आसा, वेलनेस फॉर एव्हर म्हणून थंय स्कॅम आसा. आनी अशा वेळार ऑक्सिजन स्कॅमूय केलो. गरज लागली कोर्टान वचून हे स्कॅम दाखोवपाची आनी कोर्टाची बडी पडल्या उपरांत हो स्कॅम भायर सरलो. तोपर्यंत सदांच 70-80 लोक मरताले. कांय लोक आमच्या व्हॉलंटियराच्या हातान मरताले फक्त ऑक्सिजन करून. आनी हो फटिंग सरकार, हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जातून आज काँग्रेसचे लोक आसा, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस असेंब्लीन सांगता की गोंयान ऑक्सिजना खातीर एकूय मरण जालें ना म्हणून. म्हणजे आमी गोंयकार फटींग, आमी गोंयकार जे ऑक्सिजन करून मेल्या ते फटींग. हो जो सरकार आसा तो लज नाशिल्लो सरकार आसा. आज आमी ते विसरले, आमी विसरता आनी हे विसरता म्हणूनच आमकां सरकार म्हणटाय गोंयकार लज नाशिल्ले म्हणून. काय फरक पडना म्हणून आमकां बॉब मारतले 2 दीस पूण मतां आमकांच मारतले. हे बदलपाक जाय. तुमच्या घरचो कोण तरी मेला, तुमच्या शेजारी कोण तरी मेला, तुमच्या फोनावयलो नंबर आशिल्लो एकटो कोण तरी मेला किंवा तुमच्या मित्र मंडळींतलो एकटो कोण तरी मेला. हे जर तुम्ही विसरात आज जाल्यार आमी खरे ठरयतले तांकां की आमी गोंयकार लज नाशिल्ले म्हणून. आनी जर मनांतल्यान राग आसा जाल्यार दाखोवन दिया सरकाराक की तुमची स्कॅमां पुरो जाली. हे चलता आसतना आयवरमॅक्टीन स्कॅम जालो. आज सरकारान आन्सर दिवचे ते आयवरमॅक्टीन टॅबलेट जो 16 कोटीचे घेतिल्ल्यो तो खंय काय म्हणून. आज म्हजे सारख्या मनशाक उपोशणाक बसचो पडटा. आदवोगाद हांव लज दिसता केन्ना केन्ना सांगपाक की हय उपोशणाक बसलो म्हणून, पूण जेन्ना सरकारा वयलो विश्वास वता तेन्ना ते करचे पडटा. आमचो सीएम काल एका मिटिंगेक सांगता की कोण तरी उपोशणाक बसलो म्हणून. अमित पालेकर तो तूं जाणा म्हाका वळखता. तो बसचो पडलो ताका कारण तुमचो जो लज नाशिल्लो सरकार आसा तो 6 म्हयने लागले तांकां एक्शन घेवपाक. आनी हांव जेन्ना 5 दीस त्या चर्ची समोर बसलो, देवा समोर बसलो, जेवनासतना बसलो, तेन्ना दिसले की तुमकां ताजेर एक्शन घेवपाक जाय. म्हणटा इलिगल स्ट्रक्चर चर्चीच्या 100 मिटराच्या डिस्टन्साचेर आशिल्ले ते स्ट्रक्चर अजून तुम्ही मोडूंक शकले ना. आतां आमी लिगल प्रोसेस सुरू केला कारण 5 दिसां भितर तुमकां 2 ऑर्डरी काडपाक 5 दीस लागले. जे 6 म्हयने जे लोक थंय बशिल्ले तांचो तुम्ही मात सुद्धा आदर करिना. तेन्ना जेन्ना म्हजे सारख्या शिकिल्ल्या मनशाक ह्या लेवलाक वचचें पडटा, तुमचो फेलियर तो, तुमच्या सरकाराचो फेलियर तो म्हणटा कायदेशीर हे आसता ताका प्रोसेस आसता. अरे कायदेशीर परिस्थिती आशिल्ली, प्रोसेस आशिल्लो जाल्यार तुम्ही
ताका परमिशन दिले कशें? तुमचो टीसीपी मिनिस्टर म्हणटा की ते सगळे फ्रॉड म्हणून. कोणाचेर एक्शन घेतली तुम्ही? कोणाचेर घेवंक ना. करप्शन 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 सगळे सोडा. या तुम्ही 8 दिसान पळयले भारतीय लज नाशिल्लो सरकार, भारतीय लज नाशिल्ली पार्टी म्हणून ऐकले तुम्ही? भारतीय जनता पार्टीचे दुसरे नाव बदलून भारतीय लज नाशिल्ली पार्टी करपाक जाय. तुम्ही जी हांगा बायलां बसल्या पळय तांकां एक गोष्ट म्हाका सांगन दिसता, भारतीय जनता पार्टीनय बायलां आसा, भारतीय तांचो महिला मोर्चा आसा. एका लिडरान आपल्या सांगचे की आपूण मिलिंद नायका बरोबर आपल्या बायलेक धाडटलो ताच्या गाडयेन म्हणून. ताका तुम्ही प्रोटेक्ट केलो कितले दीस आणि काँग्रेस पार्टीनी त्या गोष्टीचो यूज केलो. 15 दीस दिवन सरकाराक त्या बायलेक हांगाच्यान धाडपाक. आज तांचेर FIR जाला जे कंप्लेंट करताले. हे तेन्नाच जर थाकयल्ले. काल फोटो जेन्ना भायर सरले तेन्ना भारतीय लज नाशिल्ली पार्टीन त्या लिडराक सांगले रिजायन जाय म्हणून. आणि आज तांचो प्रेसिडेंट सांगता की फ्री अँड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक आमी तो रिजायन जाला म्हणून. आज ती बायल गायब जाल्या जिचे हे फुल कांड जे जाला. ती बायल ते म्हणटा ती थंय FIR लॉन्च केला बिहाराक वचून. कापासजात आसा जाल्यार समन हर अँड ब्रिंग हर बिफोर द मॅजिस्ट्रेट. हांव advocate, म्हाका खबर आसा. मॅजिस्ट्रेटा समोर हाडा, तिचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड करा. पूण तुमकां हे जमचें ना कारण तुमचे कडेन फक्त स्कॅम करपाक येता. जॉब स्कॅम. आज जो जॉब स्कॅम चल्ला तो पळयला तुमी? लायफान म्हजे 45 वर्सां म्हाका हांवें असले पळोवना. एक्चुअली तेन्नाय चलतालो. हांवूय जावपाचो आशिल्लो सरकारी अधिकारी पूण पयशे मागले. तेन्नाय बीजेपीचो सरकार असलो. हे आतां न्ही, 2007च्या 2002च्यान पयलींच्यान चलत आयला. कारण हे सरकार फक्त एक गोष्ट करपाक जाणा, ती म्हणजे स्कॅम स्कॅम आणि स्कॅम. आज आम आदमी पार्टीचो लीडर म्हणून हांव तुमकां एक गोष्ट सांगूंक सोदतां. आमी एक नवो नंबर तुमकां दितले जाचेर तुमी फक्त मिस कॉल दिवपाचो. आणि खंयच्याय जर मनशान, खंयच्याय MLAन, खंयच्याय मिनिस्टरान जर तुमचे कडल्यान पयशे घेतले जॉबाक दिवपाक जाल्यार ताची पुराय म्हायती आमकां दियात. एक गोष्ट गॅरंटी दिता तुमकां, आम आदमीचे पार्टीचे सरकार आयले आणि इवन एट दिस स्टेज वी हॅव ऑलरेडी फाईल नेसेसरी पेटिशन्स. सरकार जेन्ना येतले तेन्ना हे जे लोक आसा तांकां जर जेलीन धाडले ना जाल्यार आमचे नांव दुसरें दवरात तुमी. लोकांक आज जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार म्हणटा की आमी कितेंय केल्यार आमकां पसता जाल्यार ताजे कारण तुमी आसा, आमी आसा. आमी निवडून दिल्ले हे सरकार. आणि आयचे जे सरकार आसा ते जर तुम्ही पळयत जाल्यार म्हाका एक मनोहर राय सरदेसायची कविता याद येता. ल्हान आसतना आमकां शिकयल्ली ती. याद येता? पडवतालो बेबो शेता मेरेन उबो, हांवें म्हळे बेबे बेबे खंय रे तुजो गांव, मारून बेब्यान मळे डराव डराव. हे आमचे गोंयचे आमदार काय म्हणटा, प्रोग्रेसा खातीर आमी थंय वचपाक जाय. लायफ टायम बोबो मारल्यो. CM सावंत असो, CM तसो ते वता. सरकारान आशिल्ले लोक म्हणटा कदाचित आपूण बीजेपीचेर आज निवडून येवचो ना, आपूण थंय उडी मारया आणि फाल्यां सरकार जाल्या उपरांत काँग्रेसीचेर निवडून येवन बीजेपीन वचपाक जाय. इजी सगळे. हॉर्स ट्रेडिंग. हे आमचे गोंयचे सरकार, हे आमचे गोंयचे उमेदवार, तांकां घरा धाडपाचो टायम आयिल्लो आसा. एक परिवर्तन हाडपाचो टायम आयिल्लो आसा आणि तो परिवर्तन म्हणजे आम आदमी पार्टी. आणि तो फक्त परिवर्तन तुम्ही घडोवंक शकता. तेन्ना म्हाका तुमचे कडेन एक काळजांतल्यान मागणी आसा की ह्या फाट मनांतल्यान आणि तकली लावन वोट करात. पयशांच्या आमिशांक, नोकरीच्या आमशांक पिशे जावं नाकात. पिशेच करता तुमकां. तुम्ही स्कॅमा पळयली. आज हायकोर्टान 3-4 पेटिशनां लागले आणि 2-3 दिसां भितर आनी लागतली. पूण लज नाशिल्लो सरकार, लज नाशिल्लो आमचो हेल्थ मिनिस्टर, CM आणि बाकीचे मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर, हे सगळे आज मूग घेवन गप आसा. कोणाचोच आवाज ना, कोणूच कांय स्टेटमेंट करिना. वेळ आयला ह्या लोकांक घरा धाडपाचो, एक नवो सरकार घडोवपाचो. आम आदमी पार्टीचो
करप्शन फ्री आशिल्लो सरकार. देव बरें करूं तुमकां. मोग आसूं दी. देव बरें करू अमित बाब. आणि आता ताची तुम्ही आतुरतेन वाट पळयता ती वागीण ह्या मातयेतली धूव जर कोणाचेर अत्याचार जातात. आयज तुम्ही आयकली की बायलांची जी स्कॅम आसा कशी सांबाळून घेता आपल्या लिडरांक ते. आयज कापसता कोणाक बायलेचे बोट दाखोवपाक दोळे वयर करून पळोवपाक कारण भिता. प्रतिभा सारखी वागीण नावेले सारख्या गावान जन्माक आयल्या ते वागिणीक हांव पळयता. बाय प्रतिमा आयज तुवें हांगा संबोधीत करचें. माचेर बशिल्ले आमचे आम आदमी पार्टीचे दिल्लीचे आमदार बाब राजेश तशेंच माझे बरे इश्ट आदोगाद बाब अमित पालेकर. बाब दुसरो म्हजो जो बरो इश्ट बेनावली साकून आयला तो कॅप्टन वॅन्झी. बाब संदेश आमचो झेडपी बेनावलीचो इलेक्टेड झेडपी द यंगेस्ट बाब हेन्सल. माय गुड फ्रेंड ससिल. महिला अध्यक्ष पेट्रिशा. बाब क्रूज जॉसन अनूप लिंकन प्रसाद प्रशांत राजदीप हेर मानेस जे बशिल्ले आसा. द लिस्ट इज लॉंग. आमचे पत्रकार भाव म्हजे चड आनी चड मोगाचे नावेलकार आणि हेर समेस्त जे हांगासर हाजीर आसा तुमकां सगल्यांक ॲडव्होकेट प्रतिमा बेत्सी कुतिनोचो येवकार आणि नमस्कार. वेल आय एम द लास्ट स्पीकर. हांव लास्ट उलयतलें म्हूण सांगिल्लें कित्याक 5 मिनटां एक्स्ट्रा मेळटा लास्ट स्पीकराक. बरें आयज म्हाका खरेंच बरें दिसता पळोवपाक हें वारें हें वादळ आम आदमी पार्टीचें. वो मोग तो लोक आतां पळयात तुमी 8-20 जाल्यार 8-20 आनी कितले पासेन्सान हांगा तुमी बशिल्ले आसा आनी चड पासेन्स बायलांक आसा. बायल्यो कितल्यो बशिल्ले आसा. भुरगीं देखून कोणाचो बोवाड ना. शांतकायेन तुमी सगल्यांचें भाशण आयकलें. भावा भयण्यांनो हांव स्टार्ट करता आमचे सगळे मानेस्त उलयले पुणून म्हाका मातशें दुसऱ्या भाशेन उलोवपाचें आसा. म्हाका तुमकां याद करपाची आसा 2017 जाली ती गजाल. आयज आमी इलेक्शनाक वतात. आयज सगळे जिते जाल्यात. 2017 साकून सगळे खंय लिपिल्ले ते आमकां खबर ना. एक वस्त सांगता तुमकां. एक धाकलीशी काणी सगळ्यांनी काणी सांगली. म्हाजी मातशी दुसरी म्हाजी काणी आसा विश्वास आनी विश्वासघाताची. 2017 आमकां बीजेपी नाका रे साहेबा म्हणून आमी सगळीं एकठांय जाली. आमी सगळीं माचेर बशिल्ली ती आशिल्ली तुमी आशिल्ली आमी आशिल्ली. बीजेपी नाका म्हणून एक वारें केलें आनी ते काँग्रेसाक सपोर्ट केलो. हाडयो म्हणलें चेंज कोरया म्हणलें. चड फटींगपणां जालें म्हणलें. अच्छे दिन तुमचे नाका म्हणलें. आनी जेन्ना आमी हाडले 17 जाणांक हाडले लज सालसेटीन जाल्यार फूल मॅन्डेट दिल्ली ह्या काँग्रेस पक्षाक. हांव देखून आशिल्लें तितूंत वावर करपाक. हेंका लागून आमी झुजली हेंका हाडली. पूण 2017 कितें जालें 17 सीट दिले. पुणून हे जे आमचे जाणटे ओल्ड ग्रँडफादर्स हेंका खुर्चेक लागून झगडपाक लागले. दोग भाव झगडटात तिसऱ्यान घेतलो लाव. दोग जाण झगडपाक उरले आमदार जावपाक सीएम जावपाक. गोंयचे सीएम जावपाक झगडपाक लागले. सॅक्रिफायस करपाक कोण रेडी ना जालो. आनी जालो कोण बीजेपी. फाटल्या दारांतल्यान एंट्री मारली बीजेपी. रोखडेच कितें जालें दोग जाण बीजेपीत उडकी मारली. काँग्रेसाचे आमदार जे आमी म्हणिल्ले आमकां नाका बीजेपी नाका पुरो जालें.
आणि हांकां आमी हाडिल्ले सेल्फ डेव्हलपमेंट करता म्हणपा लागले, ते लोकांचे डेव्हलपमेंट करता म्हणपा लागले आणि आपले स्वतःचे सेल्फ डेव्हलपमेंट करपाक पहिले 2 जाण गेले, मागीर रोखडेच आनी 2 जाण गेले. करता 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 10 चोर गेले. आयज कितले उरल्यात? 3 उरल्यात. 3तले गॅरंटी देखो ना कोण खंय आसा तो आणि खंय पावतलो तो. लोकां बरोबर विश्वासघात केलो, आमचो आणि तुमचो विश्वासघात केलो. पुरो जाले. बीजेपीन एक नाका शिवर केलो. बीजेपीन सांगिल्ले काँग्रेस मुक्त करतले म्हणून. आयज हात कमळाचो कमळ म्हणटा ते हातीन बशिल्ले आसा. आयज दोन्ही पार्टी एक जाल्ल्यो आसा. बोथ आर द सेम साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. साइड्स ऑफ द सेम कॉइन जाल्ले आसा. आयज तुम्ही पळयला आसतले 2017 हे आमचे जाणटेले आशिल्ले पहिले तांचे काडटा, तांकां पहिले उसराया. 2000 जाणटे आशिल्ले पळय 2017 आमचे काँग्रेसाचे. काँग्रेस करपाक जावना आणि पर्रीकर यांची मेल्ली मडी काडटलो म्हणून घराकडे लिपून रावले आणि आमकां युथांक भायर उडयले. चला वचा रस्त्यार आणि आमी करतात काम. कित्याक आमच्या काळजांत गोंयकाराक आसत मोग. आमी वताली. नाल्ल केन्ना म्हारग जातले गोंयान? सगळ्याकडे सगळ्याच्या दुर्गान नाल्लाची झाडां आसा, माड आसात. आमी नाल्ल घेवन गेली पिशेचे, सगळ्याकडे विकले हांवें नाल्ल. दोळे उक्ते झाले पर्रीकराचे. एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो विजय सरदेसाय, ताचे दोळे उक्ते झाले आणि हॉर्टिकल्चरात 15 रुपयाक नाल्ल केलो. दुसरे म्हणटा तो कांद्याचे होर्डिंग स्टार्ट झाले 50-60 रुपया, ते घेवन लागले प्रतिमा अख्खे गोंयभर. लोक थोडी म्हणटाली ड्रामा क्वीन, नटंकी क्वीन, जायते म्हणले. पूण माझ्या गोंयच्या लोकांनी जे खरे आशिल्ले तेणी म्हाका खूप खूप सपोर्ट दिलो आणि सांगले यू आर आयर्न लेडी ऑफ गोवा म्हणून. आणि हे दिस टायटल इज गिवन बाय द पीपल. ते पॅरा टिचरांक त्रास जाऊ, असेंब्लीच्या भायर वचून झगडली. गोंयकारांक आमच्या कोविड भावांक शिपावयल्यान हाडपाक जाय आशिल्ले, बायलांक घेवन पिशा भाशेन सीएमाच्या बंगल्यार गेले, अरेस्ट केले, दांडे खाले. खंयच्या बायलेचेर अत्याचार जाता, खंयच्या बायलेक रेप जाता, इनजस्टीस जाता, आमी मुखार सरली. पूण म्हाका पावती दिवपाचे टायमार हेणी कितें केलें? जेन्ना एमपीची टिकेट जाल्ली तेन्ना म्हजें नांव फायनलायज जाल्लें. पूण ह्या सार्दिनाक हे जे मेल्ले आशिल्ले मोडे ताका परतून जिते केले हे जाणटेल्यांनी. हेंकां प्रतिमा नाका आशिल्ले. कित्याक प्रतिमा गरीबांक मुखार काडटले, गरीबाचे कामां करतले, हेंकां चोरपाक दिवपा ना म्हणून. तेन्ना एक काडले, हांव रावलें, शिस्तपणान रावलें. परतून आनी 2 वर्सां काम केलीं. 180 एज्युटेशन्स करप ती फकाणां. आयज आख्खे गोंयचो लोक म्हाका कित्याक वळखतात, कित्याक सेल्फी काडपाक येता? कित्याक हांव ते तेंच्या काळजांत पावल्ले आसा, तेंच्या घरांत पावल्ले आसा. ते केले. मागीर 2 वर्सान म्हाका हाडले आणि बलिका बकरा करपाक आयली. म्हजो बापूय पळय मुखार बशिल्लो आसा ब्लू शर्ट घालून. आय एम नॉट अ डॉटर ऑफ एनी पॉलिटिशियन, नॉर एम आय डॉटर ऑफ एनी मिनिस्टर. I don't belong to any political family. I belong from education background family. My grandparents were teachers. My father outgoing ex-headmaster. My mother was a teacher. We have 3 daughters. बापान केन्नाच उणें करूं ना. 2 वस्ती उणें करूं ना. एक जेवपाक आणि एक शिकोवपाक. आयज हांव आदोगाद जावपाक पावला. आयज हांव तुमच्या मुखार एक पॉलिटिशियन समाजसेविका म्हणून आसा जाल्यार ह्या दादल्याक लागून. हांव तुमकां सांगपाक सोदता, झेडपी इलेक्शन आयली आणि म्हजेर बंदूक दवरली आणि म्हाका बकरा केलो. कोणे केलो? हे सगळे जाणटे आशिल्ले ते एक जाले. आणि जेन्ना टायम आयलो म्हाका बापायन सांगले, माझ्या फॅमिलीन सांगले, म्हज्या वेल विशरांनी सांगले, बाय तू बलिका बकरा जायनाकात, हे तुजे कडेन गेम करतात प्रतिमा. हांवें म्हणलें ओके. हांवें प्रेसान दिलें, म्हाका नाका बसपाक. ते बाबूश भायर पडलो, त्या बाबुशाक घेवन हांव हांगा वाड्यार भोंविल्लें. कोणे ना म्हणचे दोंगरीकारांनी, हांव भोंवल्लें त्या बाबुशाक घेवन. टायम आयलो तेन्ना ह्या आमच्या लिडरांनी गेम केली आणि इम्पाल्ले. हांवें म्हणलें त्याच्या बायलेक दियात नाजाल्यार चल्याक दिया. आमच्या ह्या लिडरांनी जावं तो दिगंबर कामत, जावं तो गिरीश चोडणकर, जावं तो लुईसेंट फालेर, हेणी सांगले यू आर अ ग्रेट लिडर, तू लोकांच्या घरात पावला, परतून काँग्रेसाक हाडपाक जाय. त्या धाकलो भुरगो आसा ताका फ्युचर आसा. आणि म्हजी बली काडली. हांवें माझ्या लिडरांक सांगले, म्हाका दिल्ली साकून आमच्या ज्येष्ठ लिडरांचे फोन आयले आणि हांवें सांगले इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी
आय विल कंटेस्ट. फक्त 12 दीस आशिल्ले. 12 दीस. आयज म्हाका आख्खी नावेली भायर जाला. आयज म्हाका नावेली, तेलावली, खंय सांगात, दावोळी, आकेबाश, हाऊसिंग बोर्ड, रुमडामोड, खंयचे वॉर्ड सांगता तुमकां हांव. आयज हांव लोकांच्या दारांत पावलें. पूण तेन्ना 12 दिसा भितर कोण लिडर येवना. म्हाका ना तशें सोडलें. ना तो दिगंबर येवना, ना तो लुईझीन येवना. म्हाका सारकें फटयलें. पण तांकां दिसलें, हांव थोडे वोटान पडलें, हांकां दिसलें म्हाका काबार करतले, प्रतिमाचे करियर काबार करतले. 25 वर्सां हांकां दिली. 25 वर्सां फ्रंट रँकींग पोझिशनाचेर हांव जिखलें. म्युन्सिपाल्टी बशिल्ले तेन्ना दिगंबर सीएम आशिल्लो गोंयचो. लोकांक सांगलें वोट करप ना. लोक म्हज्या बरोबर रावलो. दीदी तूं भिनाका, बाय तूं भिनाका. दारां बंद करतालीं. पूण म्हाका तेणी इलेक्शना दिसा दाखयलें. म्हाका पावती दिली. डेप्युटी चेअरपर्सन माझ्या लोकांनी केलें. झेडपीक हांव न्यू आशिल्लें, कॉन्स्टिट्युशन्स न्यू आशिल्लें. आयज म्हाका सांगात कापसतात. हांव चॅलेंज करता. हांव करता चॅलेंज लुईझीन फालेरो. हांव चॅलेंज करता चर्चिल आलेमाव. हांव चर्चिल हांव कोणाकूय आयज चॅलेंज करपाक शकता. कित्याक आय एम ब्लेस्ड टू बी इन अ व्हेरी क्लीन पार्टी. आय एम ब्लेस्ड टू बी इन अ व्हेरी क्लीन पार्टी. We have got all honest and non-corrupt leaders. I'm proud to be here. Look at the crowd. Captain Venzi, Advocate Amit Palekar. पळयात कोण कोण आसात. दोतोर आसात, क्रूज पळयात, इंजिनियर आसात, बिझनेसमॅन आसात, जॉर्सन. कोण ना, सगळे यंग यूथ. पळया हांची तोंडां. डॉमिनिक आमकां सांगपाचें आसा. डॉमिनिक जाल्यार आमचो टॉलस्ट लिडर. म्हाका तुमकां सांगपाचें आसा की हेणी गेम केली. पूण म्हाका केजरीवालान आपयलें. म्हणजे काळीज खूब दुखलें. पूण हांवें तो एक डिसिजन घेतलो. रात्या भितर डिसिजन घेतलो. हांवें म्हणलें नाव ऑर नॉट नेव्हर. हांवें डिसिजन घेतलो आनी तेन्ना साकून म्हाका तो मान ह्या बायलेक जे काँग्रेसात इतले वर्सां काम करून मेळूना, जो मान मेळपाक जाय आशिल्लो फक्त युजार केले. म्हाका यूज केले, यूज एंड थ्रो केले. पूण केजरीवालान म्हाका आपयलें आनी केजरीवालान सांगलें, प्रतिमा यू आर द टॉलेस्ट लीडर. I used to appreciate you. Can you believe I was watching your videos? Even ZP I watched everything. एक्सीडेंट झालो, किसका तो एक्सीडेंट हुआ, आपका इलेक्शन चल रहा है, आप एम्बुलेंस में उसको डाल रही है. आपका इलेक्शन चल रहा है, आप कैंडिडेट हो, आप बूथ में जाकर लोगों को खाना दे रहे हो. ये तो बहुत बड़ापन है. हम आपको वेलकम करते हैं. वी वांट अ लेडी लाइक यू. वी वांट फायर लाइक यू. And that is the day he told me, you are gonna contest and I want to see you, Pratima, in the assembly. You have to become the voice of Naveli and go in the assembly. आता थोडेच सांगता उरला ते. अमित बाप एक हिंदू. कोण तो हिंदू? तो आम्ही म्हणटा न्ही नावेलकार कोकणो तो. पूण तो आमच्या पासत, आमचे गोंय साहेबाच्या मुखार, इगर्जे मुखार 5 दीस उपासनाक बसलो. हांव गेले 2 दीस बसपाक. 4-5 वरां जाले म्हणून म्हज्या पोटान गुरू जावपाक लागलें. चिंतात 5 दीस तेणे कशें काडला आसतलें. ताजे डॉक्टरान सांगलें शुगर लेवल्स हें जाल्यात, क्रेटीन हें जाल्यार तुजे किडनीज फेल जातल्यो. अमित पुरो. पूण ताका तो जोश आशिल्लो. कोणा लागून? आमकां लागून. हांव खरेंच तुका प्रणाम करतां अमित बाब. आमी गोंयकार सगळे एक. आम्ही केन्ना भेदभाव करनात. हिंदू जावं मुस्लिम कॅथलीक सगळे एक. आणि आमची पाठी देखून तितूंत मानता. पूण त्या मनशान करून दाखयले आणि त्याने ती चळवळ मुखार व्हेल्या. दुसरें सांगता, इतले आमकां पेंट करपाक केले तेणी. कित्याक आमी डेव्हलपमेंट केला. आमच्या सरकारान दिल्ली करून दाखयला. केजरीवालान दिल्ली सांगिल्ले सगळे टॉप पार्टीज दिल्ली, जावं ते काँग्रेस जावं ते बीजेपी. तो IAS ऑफिसर बरो जोडटालो, सुशार आशिल्लो. पूण तेणे चळवळ घेतली ओनली फॉर द पीपल. तेणे लोकांक सांगले आपूण आम आदमी, म्हाजो सिंबॉल झाडू, हे कचरा क्लीन करना आहे. कित्याक सगळे करप्शन भरिल्ले, जावं ते काँग्रेसान इतले वर्सां, बीजेपीन. तेणे लोकांक सांगले म्हाका एक चान्स दियात, हांव तुमकां बिजली फ्री दितलो. म्हाका एक चान्स दिया, हांव तुमकां उदक फ्री दितलो. बायलांक त्रास जावपा ना, सेपरेट बसीस करतलो. मोल्लार क्लिनिक्स घालतलो, रस्ते बरे उडयतलो. बायलांक सेफ्टीक लागून इन्स्टॉलेशन ऑफ कॅमेराज करतलो. करून दाखयले. सेकंड इलेक्शनाक कितें जालें? आउट ऑफ 70
67 वोट 67 कॅन्डिडेट ताचे जिखून आयले आणि कोण कॅन्डिडेट असले कॅन्डिडेट बारीक लोक. हांव तुमकां एकच सांगता, चड जाला करप्शन, चड जाला करप्शन. जेन्ना 12 जुलयाक चर्च लिटल फ्लावर चर्च डेमोलिश जाली, केली कोणी डेमोलिश? जसन बाबान सांगले तुमकां. अरे केले त्यांच्याच बीजेपीच्या जो बीजेपीचो एमएलए आशिल्लो ते पयलो ताजो मनीस तो, त्या मनशान पिटर ताजे नाव, ताणे कंप्लेन घालून 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 कित्याक ते प्रोपोगंडा करपाक जाय. दे वॉन्टेड टू टार्निश द इमेज ऑफ केजरीवाल बिकॉज देर इज नथिंग एल्स टू टार्निश हिज इमेज. ही इज अ क्लीन नॉन करप्ट पर्सन. त्यांनी त्याची टार्निश करपा खातीर केसी घातल्यो आणि जेन्ना हो गोंया आयला आमचे बरोबर आमच्या बरा आसपाक गेम केली. कित्याक TDS पास्ट एट ऑर्डर. आमच्या गोंयांत आमच्या सरकाराच्या हातीत पुलीस मशिनरी असतात पूण थंय ना. दिल्ली इज अ युनियन टेरिटरी अँड इट इज गव्हर्न्ड बाय हुम? द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. आणि सेंट्रल कोणाचो आसा बाबा? मोदी आणि अमिताचो. पूण जेन्ना तो हांगा आयलो एक पत्रकारान ताका विचारले केजरीवालाक, तो माझ्या सायडीन बशिल्लो, दिल्ली लिटल फ्लावर चर्च डेमोलिश हुआ है, आपका क्या कहना है, आप तो CM हो. ताणे इतलेच म्हणले, व्हेरी हंबल CM, लिटरेट, एज्युकेटेड, व्हेरी हंबल. I will see that, I will do justice, I will give justice. और केजरीवाल जो कहता है वो करके दिखाता है. आमका हे चर्चिल जो असा तो वचपा लागलो, सगळ्याकडे स्पीच दिवपा लागलो. हांगा 4-5 मिटींग केल्या आणि कितें स्पिचान उलयता? आवय हांव गेलोलो दिल्ली बाबा, कितें जालें बाबा, आमगे क्रिस्तांवांगे इगोज मोडी बाबा, आवय चोपार नवतो बाबा. प्रेसान सांग लागले, प्रेसान विचारले, अरे खरे तुका खबर आसा ते तेणे मोडला? हांव कोणे मोडला ते? आवय बाबा तुम प्रेस मरे, तुम टिकेट काट मरे आणि तुम दिल्ली धाड मरे, देवा बरे चोय आमगे इगोज मोडी. अरे कोणाकडे पॉलिटिक्स आहे? कोणाकडे पॉलिटिक्स खेळटा रे तू? कितें कम्युनल कार्ड खेळटा रे तू? आमच्या गोंयकारांक, आमच्या नाविलकारांक, आमच्या बेनावलीकारांक, आमच्या फातोर्डाकारांक, आमच्या वेलेकारांक तू पिसो करपाक आयला? फक्त काडटा ते रेजिस्ट्रार दाखयता पळय सायबीन म्हणून. सायबीन काळजांत आसपाक जाय. सगळ्यांक खबर आसा कोण PWD मिनिस्टर आशिल्लो आणि त्याच्या घरात कोण 20% कमिशन घेताले. ते कॉन्ट्रॅक्टर सांगताले, आमकां सांगपाची गरज ना. पुरो जाले यांचे फॅमिली राज. तुमकां सांगता नाविलीच्या भावा भयण्यांनो, तुम्ही यांका सगळ्यांक चान्स दिला. हांव गेल्ले अमिताभ बरोबर, हांव गेल्ले वेन्झी बरोबर, हांव गेल्ले जॉर्सना बरोबर, हांव गेल्ले क्रुजा बरोबर, हांव गेल्ले डॉमिनिका बरोबर. खंय? दिल्ली. 9 तारखेर आमी दिल्ली वचून आयल्या. यांच्या भाशेन आमी फोटो काढून आणि व्हिडिओ काढून आमी ती पांपरेलपण करूं ना. आमी शिस्तकायेन मेळ्ळी. बिशपा कडेन आमी मेळ्ळी. बिशपान हांगा वेलकम केलें. बिशपान कितले गुण गायले अरविंद केजरीवालाचे आणि त्याने डायरेक्ट सांगले इज अ मसिया म्हणून. इतलो बरो मनीस, काय बोर्ड करनासतना आमकां हेल्प केले. ते जे टेम्पररी स्ट्रक्चर डेमोलिश केले कोणे केले आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण आमी मायनॉरिटी, आमी इल्लीशी आसा म्हण दिल्ली, पूण आमकां उलोवपाक जायना. ही टोल्ड डायरेक्टली दॅट इट वॉज अरविंद केजरीवाल. उगी रावून त्याने काम केलें. 4 महिन्या भितर चर्च रिबिल्ड केली. तुमकां कोणाक खबर कोण आसा? आमकां चॅलेंज मारताले कोण ग्रुपार. ते USA आणि UK बसताना आमकां सांगता कितें, प्रतिमा, वेन्झी, सिसील आणि कोण क्रूज, लेट द चर्च बी रिबिल्ड, अदरवायज ऑल डोंट कंटेस्ट, ऑल डोंट हॅव माउथ. तांकां सांगपाक सोदता. आता कितें बाबाजीचे टुल्लू मरे, बाबाजीचो टुल्लू मेळ्ळो मरे तुमकां. हा, बाबाजीचो टुल्लू मेळ्ळो मरे, केले मरे अरविंद केजरीवालान. कित्याक जो केजरीवाल बोलता है वो करके दिखाता है. त्यांनी केले. आमकां बिशपान ब्लेसिंग घातले आणि सांगले मे यू ऑल बी ब्लेस्ड म्हणून. गो म्हणून गोवा, आय कॅन सी द फ्युचर म्हणून. आम्ही इगर्जीन केली. मागीर लिटल फ्लावर चर्चान गेली. ते पाद्री जुजे मेळ्ळो. ताणे आमकां जाय ते उरलेले सगळे सांगले आणि ताणे एकच सांगले. खूप जाण येयले पाले पॉलिटिक्स करपाक, खूप जाण येयले. 1 महिनो जालो इतलो बोर जालो. तुम्हारा भी गोवा का आया था. आमचे सॅम्पल गेल्ली न्ही 2 जाणां. सपोर्ट करतली, हेल्प करतली. एक उतर ना, फक्त पब्लिसिटी करपाक गेल्ली, शो मारपाक. अरे हांगा ओल्ड गोवा आमचे सोशल एक्टिव्हिस्ट तो जाऊ ते अँटनी डी सिल्वा आणि ताजी सगळी कमिटी ती लोकां ओल्ड गोवाची धर्नेर बशिल्ली. आमचो अमित बाब धर्नेर बशिल्लो, उपासना बशिल्लो. तेन्ना चर्चीर आनी वालांका खंय आशिल्ली गो तुमी? हांवें काल सांगला, जॉर्सनान सांगला, वेन्झीन सांगला काल प्रेसाक.
की आमी आणि बेंजी तूं दिना जाल्यार मरे हांव दितां 5 टिकेट्यो तेंका धाडटा हांव तेका सदां वालांकडी वयत न्ही ह्या फाटी लिटल चर्चा वचती थिंगा वचती तेका हांव टिकेट दितां बरें क्रिसमस कोण ती क्रिसमसा मीस आयकोन येयली तोंड ना हेंका पॉलिटिक्स करपा आयले रिलीजनाचेर आमी केन्ना रिलीजनाचेर पॉलिटिक्स करूना आमच्या सरकारान फक्त डेव्हलपमेंट आणि डेव्हलपमेंट करा आता तुमकां एक सांगता बिफोर आय वायंड अप म्हज्या नावेली लोकांक एक सांगपाक सोदता प्रतिमा कुतिनो म्हाका एक संधी दियात म्हाका तुमी एक चान्स दियात बायल आसत पूण म्हाका समज दुर्गाचें रूप आसा जाल्यार काळीचें रूप आसा विश्वास धरा म्हजेर एक चान्स दियात हांव चोरपाक येवना कित्याक देवान जाय त्या देवा कृपेन म्हजे कडेन खावपाक पिवपाक बरें दिलां म्हजे कडेन एज्युकेशन आसा हांव अनपड न्ही चोरून चोरून पयशे करपाक मागीर आपल्या नातरांकनी आनी पात्रांक दवरपाक म्हाका एक संधी दियात कित्याक आय वॉन्ट टू बी द वॉयस ऑफ नावेली कितले नावेलीचे मुद्दे आसात कितले आमदार केले रे तुमी नावेलीकारान हेंका आमदार केले हेंका मंत्री केले हेंका चीफ मिनिस्टर केले 2 चीफ मिनिस्टर केले तिगांनी मंत्री केले पूण तेणी तुमकां कितें केले तुमच्या भुरग्यां खातीर कितें केले फक्त रस्ते डांबर घातलो आनी लायट ट्रान्सफॉर्मर घातलो म्हूण आमदार जायना ते जाल्यार तुमचेच पयशे टॅक्साचे ते सरकाराचे पयशे ते आमचे पयशे पूण तुमचें काम आशिल्लें आमच्या भुरग्यांक न्ही कितें करपाचें सगळे येवन गेले नावेलीकारांक म्हाका विचारपाचें आसा ह्या माचयेर साकून लुईस फालेरो जो आतां गेला बेंगाल टीएमसीचो राज्यसभाचो एमपी जाला रे बाबा अरे हांगा गोंयांत आशिल्ले तेन्ना हांगाचे मुद्दे काडचे आसले रे नावेली कितले रडटाले रे तूं दिसती तुका पडना आशिल्लो मरे कोविडात कितले लोक मेले कोणाच्या दारात तूं एक साखर तुका व्हरून दिवना मरे आनी आतां तूं न्हवरो जालो व्हंकले काडपाक पावलो तूं बेंगालाक आयज तो बेंगालाक कितें जावपाक गेलो राज्यसभा एमपी आपली रिटायरमेंट पॅकेज घेवन गेलो आनी दुसरो आयज ताका ताजो कुंभार ताका जॉईन जाला ही सगळी कुंभारपणां करतात हांव तुमकां इतलेंच सांगता सगळ्यांक चान्स दिला एक पाटी प्रतिमा कुतिनोक दियात ह्या बायलेक दियात तुमच्या नावेलीकाराक दियात हांव जावं ते हाऊसिंग बोर्ड जावं ते दावोली जावं ते आकेबाश म्हज्या भयण्याक न्ही भावाक न्ही म्हज्या नावेली आनी तेलावलकारांक भाव भयण्याक सांगता तुमचे पांय पडटा पुरो हेंका भायर उडया टायम आयला हो झाडू घेवन आमचो हो झाडू घेवन हेंका क्लीन करपाचो टायम आयल्लो आसा म्हजे मुद्दे सांगता नावेली म्हाका आमी खूब मुद्दे केले आमचे आवाज व्हडलो केलो हो डेडलायन दिल्यारूच कामां जातात तेय रात वड्यात म्हाका लोकांनी आपयल्ले आनी सांगिल्ले पोल कोसोडतात लुइजना कितले फाटी सांगले हाका नार घेना हांव गेलें टिमाक घेवन 8 दिसाचो टायम लिमीट दिलो जाल्यार मोर्चा करता म्हणून अरे भिलो रे बाबा 5 दिसां भितर म्हजे पोल्स घालून जाले आमदार जायनासता दुसरें हापी पाटान लायट घालना लायट ना ते भुरगीं जनावरां ते राना भाशेन आसा ती जागो ते हांवें चॅलेंज केलें आनी सांगलें 10-15 दीस दिता ते लायट घालना जाल्यार सांबाळा घातल्यो बाबे सेंदीक म्हणटा ते आमच्या भुरग्याक देलगानाच्या भुरग्याक कोणे मडगांवच्या फकीर बांदा वयल्या भुरग्यांनी येवन ताका मारलो ताका दिवपाक जाय जस्टीस म्हणून आमी मुखार सरली पुलीस स्टेशनात धांवली ताका भितर घातलो कितले तरी मुद्दे हांवें घेतल्या नावेलीकारा लागून ब्रिज केल्लो कमिशन खावून पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरान पूण ब्रिजार सगळे झाड आयिल्ली चलपाक लोकांक वाट नाशिल्ली बोर्ड केलो काम जालें कोणी करूं काम जालें न्ही लास्ट लेटेस्ट आयज लुईस फालेरो आयिल्लो रिजायन करून गेलो न्ही रे बाबा तूं आमकां ऑर्फन करून आमचे कितले तरी जाणटेल्याचे स्किमाचेर सिनियर सिटीजन स्किमाचेर आयज सायन मारपाक आमदार ना आयज आमकां अनाथ केला तुवें बायलांक गृह आदाराचेर सायन मारपाक ना पूण जेन्ना ह्या काँग्रेसाचे जे आयिल्ले बोकडे थंय खंय आमचे पेट्रोल स्टेशन घातला पळय थंय मुखार आनी मोर्चा करपा आयले वेस्टर्न बायपास आनी N17 रोड रस्ते वायट जाल्या हें जाता तें जाता कांय जायना जाल्यार आमी 15 दिसान रस्त्यार येतले खंय गेलो तो दिगंबर आनी खंय गेलो तो गिरीश तांचेच डर ना हांवें 9 तारखेर 365 चॅनल आशिल्ले 365 चॅनला बरोबर हांव गेलें आनी तो मुद्दो रेक केलो हांवें सांगलें क्रिसमसा पयलें 21 तारखेर बिफोर समज हो रस्तो जायना प्रतिमा नावेलकारांक घेवन रस्त्यार बसतले
काल जाले 2 दीस बाप जॉर्जी म्हजो बरो इश्ट आमचो सिंकेटीचो भाव बाप जॉर्जी म्हाका सांगले प्रतिमा कितें हांवें म्हणलें हांव काय ना जॉर्जी मुगे काम सीधा हांव वयतले रस्त्यार बसतलें हांव ब्लॉक करतलें म्हाका कोण लागना तो म्हणलो कितें करुया अरे ते दीस 2 जाण बायल्यो वतात एक्सिडंट जालो हॉस्पिटलान गेले बायलेक सांगलें तूं क्रिटिकल पांय तुजो हे जाला लेजर तिका प्रायवेटात घातले तिका बील येयलें कितलें 23 केसीस ऑफ डेथ जाल्यात 6 म्हयन्या भितर 23 केसीस तेन्ना लुईजीन येवना थंय बाबा पडलो कोण मेलो करपाक आनी आतां काल जॉर्जी आनी आमी सांगलें तेन्ना जॉर्जीन म्हणलें जॉर्जी पयलें जाता जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक धरलो हांव कॉन्ट्रॅक्टर आन्सारीक देव बरें करूं म्हणटा आमी ताका सांगलें बाबा लोक मरपा लागले एक्सिडेंट जावपा लागले काळखांत थंय तर आमकां फ्लायओव्हर जाय आशिल्लो तोय जावना कितें केलें रस्तो आमी घालतात काल हांव जॉर्जी बारा वचून उबी रावलां रस्तो जाता चल लोकांक आमच्या खातीर तर कितें जाता आनी हांव जॉर्जी बरी हांसतात आयज पळोवपाक गेल्यार आयलो कोण टीएमसीचो राज्यसभाचो MP रिजायन जाल्लो आमदार हांगा कित्याक रे तूं मेजा वयले केडे खावपाक आयला नावेलीकारांक परतून पिशे करपाक आयला कुपाराचे कितें हांगा सांगवाद घेवन आयला बरो आयल्लो तो गेलो आनी हांवें दिलो मागीर पेट 365चेर पळयात हांव थोडेच सांगता की म्हाका गार्बेज इश्यू जो आसा नावेली हो सॉल्व करपाचो आसा आमी फक्त नावेली कलेक्शन जाता आनी ते ड्राय वेस्ट जाता ते 15 दिसांनी एक फाटी जाता आमकां हें करपाक आसा हाऊसिंग बोर्ड पळयात कितले धट्टी जाल्ले आसा कितले हिप्स ऑफ गार्बेज भरिल्ले आसा कोणाचेच हें ना लक्ष ना गार्बेज हांव वेट आनी ड्राय करतले वी विल गिव युअर बिन्स एवरी 3 days कलेक्शन जातले हाऊसिंग बोर्ड ते वायरो लांबतात लोकांच्या घरा कडेन तेव काडपाक जाय दावोल्ली कितले तरी भुरगे म्हजे सांगतात म्हाका मॅडम वी आर रिच विथ फिल्ड्स नावेली इज रिच विथ फिल्ड्स कल्टिवेट करपाक जाय आयज पळयात नावेली इतले बरे फिल्ड्स आसा सगळे हे बिल्डिंगाक एनी जेणी तांकां पयशे मेळटा म्हणून लायसन्स दिल्या पळय सगळी सिवरेज आयज आमच्या शेतान गेल्ली आसा लोकांक ते शेतां रोवपाक मेळना हांव आसतलें तुमच्या बरोबर मेन मुद्दो 5 वर्सां भितर म्हाका लुईजिनान सांगचे कितले जाणांक तुमी एम्प्लॉयमेंट दिले कोणाक एम्प्लॉयमेंट दिवना एक भुरग्याक एम्प्लॉयमेंट दिवना माय पाय पोटाक मारतात आनी भुरग्यांक शिकयतात हांव उतर दिता तुमकां केजरीवालान सांगला की आमी शिकलेले कितले भुरगे आसात प्रत्येक घरात आमी जॉब दितले जे शिकलेले नात तांकां आमी स्कील युनिव्हर्सिटी ट्रेनिंग दितले आनी 80% प्रायव्हेट जॉब्स आमी तांकां क्रिएट करून दितले बायलांक न्ही 2500 मेळटले चलयो 18 वर्सांचे वयर आसा त्यो तांकां आमी 1000 म्हयन्याक दितली आमचे खूब आसा जे आमचे हिंदू भाव भयणी आसा आमचे मुस्लीम भाव भयणी आसा कॅथलीक आमचे क्रिस्तांव जेंकां कोणाक बालांकनी वचपाचें आसा साईबाबाक वचपाचें आसा अयोध्या वचपाचें आसा आनी लास्ट अजमेर शरीफ थंय वचपाक आसा आमची पार्टी तुमकां पावयतली पुरो जाले बीजेपीचे फटींगपणाचे सरकार पुरो जाले आमकां आनी नाका तांचे आजचे दिन आमचे दीन नाशिल्ले बरे आसा सिनियर सिटीजनाक हांव पाक करतले आनी ते पाकाचें नांव घालतले नाना नानी युथाक न्ही हांव खंय तरी सगळे जे नावेली आमचे ग्राउंड आसा कितले तरी आमचे फुटबॉल खेळपी भुरगे आसात ही मातीच फुटबॉलान खेळिल्ले खेळगडांची ते ग्राउंड हांव सगळे अपग्रेड करतले आनी येस एक अकॅडमी घालतले हे हॉस्पिटल फक्त बांदला वायट एलिफंट पयशे करपाक पूण हॉस्पिटलाक 24 hours सर्व्हिस ना डॉक्टर ना कांय ना हांव तुमकां जायते म्हजे आसा मॅनिफेस्टो धाडून दाखयतले दितले तुम्ही सगळे हांगा आयले हाजीर जाले आमचे नेता हांगा येयले सगळे आनी हाजीर जाले म्हणून हांव तुमकां मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी ही 4 वड्यो म्हणून म्हाजे उलोवप सोंपयता खंयसर गेले आजचे दिन लोकांक मेळपाचे अरे काम तुम्ही खूब केले लोकांक नाळपाचे उरले ते दीस तुम्ही कशे फटयतले आजचे दिन म्हणल्यार तुमकां जोत्यान फोडपाचे आजचे दिन म्हणल्यार तुमकां जोत्यान फोडपाचे खंयसर गेले आजचे दिन लोकांक मेळपाचे काम तुम्ही खूब केले लोकांक नाडपाचे आता उरले ते दीस तुम्ही कशे फटयतले आजचे दिन म्हणल्यार तुमकां जोत्यान मारपाचे जय नावेली जय गोवा जय हिंद निमाणे कडेन तुमकां नावेलकारांक खुर्ची तापोवपाक जाय काय तांकां तापोवपाक जाय तुमी ठरोवचें पडटलें
हे सभे खातीर तुम्ही सगळे हाजीर रावले इतले लेट मेरेन सगळे पत्रकार भाव सगळे मानेस्त सगळी मिडिया सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आणि काळजी घेऊन तुम्ही घरा कडेन वतात देव बरें करूं देव बरी रात देव धन्यवाद.